गोंयचे मुखेलमंत्री बरे नाशिल्ल्यान राज्य मंत्रिमंडळाची बसका फाटले 3 म्हयने जावंक नासली. सोमारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. सदांच बरे नासतात आनी जाणटे जाल्ले अशा तिगा कैद्यांक सोडपाचो निर्णय सोमारा जाल्ले बसकेन मंत्रिमंडळान घेतला, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक दिली. एक गव्हर्नरान रिक्वेस्ट केलो की जाणटे जे कोण प्रिजनर्स आहात तांच्या संदर्भात तांकां जेलीन बरे ना, सीक आसात, तांकां जेलीन दवरच्या पेक्षा जर तांच्यांनी मिनिमम सेंटन्स केला आसत जाल्यार तांकां रिलीज करचें म्हणून आमी कमिटी बसून कमिटीन हें करून शेवटी 3 जाणांक रिलीज करपाचें रिकमेंडेशन गव्हर्नराक धाडपाचो निर्णय आज कॅबिनेटान घेतलो. एक रघुनाथ नायक म्हणून 91 वर्सां एज, ताणें ऑलरेडी 10 वर्सां 4 म्हयने केले कंप्लीट. मारियो जोस डिसिल्वा 73 वर्सां एज आनी शिवाया मरिहाळ म्हणून तो पूर्ण 100% विज्युअली डिसेबल्ड. शिवय्या मरिहाळ 100% विज्युअली डिसेबल्ड म्हणून ताका एज 64 ताका रिलीज करचो अशें. मारियोची कितली एज? 73. रिकमेंडेशन गव्हर्नराक घालपाचो निर्णय घेतलो. दुसरो जो एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो तो म्हणजे हवाय, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही अमेरिकेची जी एक पॅसिफीक ओशनान आयलँड स्टेट आसा ती तुमी वळखतली पर्ल हार्बर ह्या हाजे वयल्यान बंदरा वयल्यान ती त्या स्टेटी बरोबर गोंय सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट सायन करपाचें. तो एग्रीमेंटाचो मसुदो आयज कॅबिनेटान ताका मंजुरी दिली. आमी एक्सटर्नल अफेर्स हो विशय जवळ जवळ 2-2.5 वर्सां चालू आशिल्लो. हांव डिफेन्स मिनिस्टर आसतना म्हजो थंय कॉन्टेक्ट जालो, पॅसिफीक कमांडानूय हांव गेलो तेन्ना थंयची काँग्रेस वुमन जी आसा तिका इंडियन कल्चराचें एकदम एट्रॅक्शन आहा, तुलसी गबार्ड म्हणून. तिणें तो प्रपोजल मूट केलो आनी थंयचे लोकल गव्हर्नर बी आहा तांच्यांनी ताका सपोर्ट केलो. सो तेन्ना असो विशय जालो आशिल्लो. म्हळ्यार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची एप्रुवल लागता, ते सगळे एप्रुवलाक घेवन आतां एमओयू आमी हें केला. येणाऱ्या फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत एमओयूची कॉपी, जिस्ट ऑफ द एमओयू कॉपीज तुमकां सर्कुलेट करपाक दवरलेले आसा, त्यो तुमी घेयात. तें एप्रुवल कॅबिनेटान दिल्लें आसा. सोमारच्यान 19 तारखेच्यान एसेंब्ली समन करपाची एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल आयजूच नोटीस हें काडल्या, ऑर्डरूय काडल्या एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल कॅबिनेटान दिल्लें आसा. आनी डॉक्टर अनुपमा बोरकर म्हणून तिका ऑन्कोलॉजी हिमेटॉलॉजिस्ट कन्सल्टंट म्हणून अपॉयंट करपाक अप्रुवल. म्हणजे आतां कॅन्सर हाजेरूय एक युनिट गोवा जीएमसी जशें कार्डियोलॉजी केला तशें कॅन्सराचेर आमी करूंक सोदता. आनी खंय तरी एक रेकॉग्नायज सुरवात जावंक जाय म्हणून जी बरी सिनियर कन्सल्टंट आसा बऱ्याच हॉस्पिटलांत तिका आमी कन्सल्टंट म्हणून घेतलेली आसा गोवा मेडिकल कॉलेज. ताणें वीज खातें स्वता कडेनच दवरतलो. जो मेरेन पांडुरंग मडकयकार बरो जावन गोंयांत परत येना तो मेरेन वीज खातें दुसऱ्या मंत्र्याक दिवपाचो प्रश्नच येना, अशें मुखेलमंत्री पर्रीकार म्हणटा. सध्या वीज खात्याची म्हायती आशिल्ली म्हजे कडेन बरी म्हायती आहा, त्यामुळे हांव हँडल करता. मिनिस्टराक बरो जावं न्ही, मागीर ताचेर कितें तो निर्णय जाता. सद्याक म्हणजे I earlier also when the minister was there I was interacting with all. So ते येतकूच मागीर ताचेर एक्चुअल ऑफिशियल निर्णय घेतलो. पूण सद्या फायली म्हजे कडेन अर्बन डेव्हलपमेंट ऑफ लीव ऑफ एब्सन्स आहा आनी हांवें पिसुर्ल्या आयडीसींतल्या फॅक्टरीचेर रेट मारून केटमाइन ड्रग्स जप्त केला, ताचेर मात पर्रीकार कांयच उलोवंक ना. It's the state government. The raid was conducted by the DRS. It's the state government. You can ask DRS, but we have no information on it. Will the state government independently? We have no information on it. DRI has powers to
take action. They have accordingly taken action. I think they are releasing press briefs Yeah, but every is day. the state government going to initiate any No. kind of probe in this matter? No? The raid is entirely conducted by DRI, and mainly so because it is, as you are aware, it has number of states involved. So I can't comment on things which are not in my jurisdiction. The raid was also conducted in Goa. I can't comment on issues which are not in my jurisdiction. Ketamine being manufactured in your state. I cannot comment on issues which are not within my jurisdiction. I told you. It is in DRI's jurisdiction, so you can ask them.